दीस सोमार, डिसेंबराची 1 तारीख 2025. पहिले वाचप इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 4 वळ 2 तावन 6 पर्यंत. त्या दिसा सर्वेस्पराचो फांटो सोबीत आनी महिमेवन जातलो. भुमीचे फळ इस्रायेलांत वांचून उरलेल्यांची व्हडवीक आनी श्रृंगार जातले. सियोनान उरलेल्यांत आनी जेरुसलेमांत राविल्ल्यांत तांकां, म्हणजे जेरुसलेमान जिविता खातीर नोंदीत जाल्ल्या सगळ्यांक पवित्र म्हणटली. सर्वेस्पर न्यायाचे शिरणटीन आनी लासता ते शिरणटीन सियोनाच्या दुवांच्यो चिखल धुवन काडटलो आनी जेरुसलेम तांतूं वारयलां त्या रक्तांतले नितळ जातले. तेन्ना सर्वेस्पर सियोन पर्वताच्या अख्ख्या प्रदेशाचेर आनी ताच्या जमातींचे जाग्याचेर दिसाचे एकूप आनी रातचो धुवर आनी जळत्या उज्याचो परजळ रचतलो. सगळ्यांचेर सर्वेस्पराच्या वैभवाची सत्री आसतली. एका तंबा भाशेन ती दिसाच्या वताक सावळी दितली आनी वादळ आनी पावस येतात तेन्ना रक्षण आनी आसरो जातली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 122, 1 तावन 2, 4 तावन 5, 6 तावन 7, 8 तावन 9. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो तो संतोष म्हाका भोगलो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा, तुज्या दारवाटाचेर आसात आमची पावलां, तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पांय. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारण बांदलां जेरुसलेम शहर. थंयसर वचून येतात कुळयो, वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सगळे म्हज्या भावा भयणी आनी मित्रां पासत शांती तुका म्हणून हांव मागतां. सर्वेस्पर आमचो देव हांकां बिडार कर नासा देखून तुका नंदन जावं म्हणून हांव प्रार्थितां. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. उद्गार. alleluia, alleluia. दळभरांच्या सर्वेस्परा, आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी. alleluia, alleluia. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्तुची शुभ वार्ता. अध्याय 8 वळ 5 तावन 11 पर्यंत. उपरांत जेजू कफरनवान भितर सरतस एक शतपती ताचे सरशी आयलो आनी विनंती करून म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरान पडोवन तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतपतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातालो. हांव जाल्यार दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा आनी तो वता, आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता, आनी म्हज्या साकरांक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करून येताल्यांक तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड भावार्थ इस्रायेलांत सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगता, उदेंती आनी अस्तंतेतावन जायते जळण येतले आनी अब्राहाम, इजाक आनी जाकोबा सांगता सर्गींच्या राज्यान जेवणाक बसतले.
देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सोजेर शिस्तेचे मनीस. शिस्त तांच्या जिविताचो भाग. तांच्या उलोवण्यान करण्यांनी आमकां शिस्त दिसून येता. ती शिस्त तांचो देशाभिमान चडयता. देशाच्या आनी समाजाच्या बरेपणाक वावरूंक तांकां कुमक करता. आयचे सुवातेन शतपतीच्या भावार्थाची होगळीक उसारल्या. शतपती सोजेरां सोमू केली. ताचे आदीन सोजेर वावुरतात. ताचे सोजेर आनी साकर ताची सेवा साकरी करतात. पूण ताणें ताच्या सोजेरां आनी साकरा विशयान गण्य करीचे म्हणून ना. तरी शतपती ताच्या साकरा विशयान चिंतून ताचे भलायके खातीर जेजू लागीं उपकार मागता. शतपती अखंड भावार्थाचो मनीस आसलो. केवल उतरान जेजूक आपल्या साकरांक बरो करूंक जाता म्हणलो गूंड भावार्थ शतपती कडेन आसलो. जशें शतपतीच्या उतराक मोल आसा, ताच्या उतरांच्या बळान सर्व कामां चलतात, तशेंच जेजूच्या उतरा वयर तो आपलो विश्वास व्यक्त करता. आनी अशें शतपतीचो भावार्थ आपल्या साकराचे भलायकेक कारण जाता. कसली पदवी, कसली शिकाप, कितल्योय ग्रेस्त एक मनीस जावन देवा वयर पातयेणी भावार्थ ना तर व्यर्थ. आमचो भावार्थ हेरांचे बदलावणेक वा भलायकेक कारण जाता म्हणलें उगडास दवरया.